मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन सिवरेजीच्या विशयाचेर लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। ह्याच विशयाचेर उपरांत विरेश बोरकार, निलेश काब्राल, आलेक्स रेजिनाल्ड, वेंझी वियेगॉश, युरी आलेमाव आणि विजय सरदेसायान आपापल्या मतदारसंघातल्या सिवरेजीच्या प्रश्नाचेर सरकाराचे लक्ष ओडले। सिवरेज प्लांट पळय आसा, शिरवाड्यार जो प्लांट आहा तो ऑगमेंट करपाची गरज आसा, हो एक डिमांड ते इंजिनियरच सांगतात। सेकंड, ज्या जाग्यार हाऊस कनेक्शनां आसात खुबश्या एरियांनी हे चेंबर सामके ओवरफ्लो जावन अक्षरशः लोकांच्या खंय शेतांनी वतात, लोकांच्या पोरसांनी वतात आनी तांकां घाण मारतात। म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की हे हाजे ह्या लायनीची ज्या भागांत हे चड जाता त्या भागांत त्या लायनीचें ऑडिट जावचें, ते लायन सारकी चॅक करची, गरज पडली जाल्यार लायन रिप्लेस करची आनी ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करप हें अत्यंत गरजेचें। तें जाता तितले बेगीन ट्रिटमेंट प्लांट तो ऑगमेंट करचो। सिवरेज तुवें सांगला ते भशेन उदक भितर वता, चड पावस पडला आनी चेंबरांतल्यान भायर येता, तो लो लायिंग एरियन प्रॉब्लेम जातलोच। पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक ओवर झिलसनेस दाखयला आनी सगळे जे चिकन मटन सगळे SPDAची सगळीं शॉपां आहा तांकां नोटिसी धाडल्या डेट तुमी सिवरेजीक कनेक्ट करा नाजाल्यार तुमची बंद उडयता म्हणून आमी। आतां हें जालां कशें की थंय सिवरेज लायनूच ना, तर सामकें बुरशेपण जाल्लें आसा, सामको वास मारता आनी प्रायम लोकेशन सगळे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट आसा, प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आसा, सगळे आसा ते। से एलेक्स लॉरेन्स दोनीच पॉयंट एक रेज करता। एक म्हणल्यार द होल सीवेज फ्रॉम मारगांव फातोर्डा गेट्स रिलीज्ड इन आल्लें आनी आमकां त्रास जाता। थिंग कितें जालें कनेक्शन ना कितें तरी तें कितें जालें तें सोल्युशन आहा तें करपा जाय। आनी सेकेंड, लो लायिंग एरियाज आहाय पळय तेका पड पंप घालून जोतर यू कॅन कितें म्हणटा कनेक्टेड टू सम अदर प्लेस वेर वेर द लो लायिंग इश्यू गेट सॉल्व जाल्यार तो एक इश्यू जाता। कित्याक दोज आर टू मेजर इश्यूज वी हॅव एज फार एज फूल मारगांव फातोर्डा हावसिंग बोर्ड आख्खी लायन इन्क्लुडींग आल्लें ते जंक्शनाचे सगळे थिंग रिलीज जाता। आमी बॉब मारले सकयल रिलीज करता ही आरेबांदार ते सायडीन, तेणी बॉब मारली ए सायडीन करतात। Due to flooding, the rain water is entering the manholes. We are admitting that sewage is going and it is going into river Sal. Finally, all this what is happening here, sogle bura है river Sala येता. Already WRT एक file करून submit केल्ली आणि honorable minister आयल्लो. Plugging is required till the time all this कित्याक आनी 3 वर्स गरे वयतली हे सक्सेस जावपाक आनी आमगे हो टर्म 5 वर्सांचो आहा तो काबार जातलो। बट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ दीस सिवेज इंटू द रिवर साल आनी प्लगिंग करपा म्हणून आमी जिओ बॅग्स हाडलेले वीच वॉज व्हेरी सक्सेसफूल। बट ते जिओ बॅग्स कित्याक हाडले? जिओ बॅग्स हाडले सो दॅट हें जेन्ना फुडें तयार जाता ही सिवेज जी आहा ती रिवर सालां वचपा नाका म्हूण। There are several water tankers taking storage. This is a very serious issue. Last time आमचे PWD मिनिस्टरान सांगलेले he had set up some mechanism. हे तेज नंतर बंद पडला आनी पोत्ते उदका जे टँकर आहाय तितूंत सुरेज घेवन वयताय। आमचे काँग्रेसाचे डेलिगेशन गेले 2-3 पुसा बंद केले। आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटांत फ्यू डेज बॅक देर वॉज अ इश्यू तो येता आपणागे सुरेज टँकरा पायप घेता आनी थिंग सोडटा। जी बाब पयलीं दिगंबर कामत तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे प्लांट अगुमेंटेशन करपाक जाय, चेंज CO लायन करपाक जाय आनी नोडल ऑफिसर घालपाक जाय। ते आमी नोडल ऑफिसर जे आसा तो घालता। तो पार्सेकर सद्या MD आसा, ही इज डुईंग अ गुड वर्क आनी तोय नोडल ऑफिसर घालता। दुसरें विजयान रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां ज्यो नोटिसी काडल्या पळय न्ही हांव तेजेर इन्क्वायरी करता। सद्या तरी त्यो नोटिसी स्टॉप करूंक लायता। तूं म्हणटा जर एक्चुली इट इज नॉट फिजिबल कारण मार्केटांतले STP घालप कारण STP प्लांट परत वर्किंग जावचो ना ताच्या खातीर वेगळो ETP घालचो पडटलो म्हणून ताजेरूय हांव मेकॅनिझम डिसायड करपाक लायता। तिसरो विशय निलेशन म्हटला त्या प्रमाणे म्हणजे एक्चुली हांव ती इन्क्वायरी करूंक लायता। ताजें म्हणणें बरोबर आसा की हे वाडटा तेजी लेवल वाडटा ही बरोबर आसा कारण इट इज 41 हे जाता जावपाक जायना। इट इज ट्रू लिकेज खंय आसा ही सोदची पडटली आमकां। ओके, तिसरी गजाल साल रिवराचो विशय आयलो। STP म्हणजे एक्सेस उदक जे आसा पळय न्ही हें ट्रीट करून आतां नवीन मेकॅनिझम तेंच उदक परत फिल्टर करून आमी वापरप जाता। ह्या पावसाच्या उपरांत सेम उदक हे प्लांटींग वॉटरिंग टू द प्लांट हे करपाचें मेकॅनिझम हाडलां। एकदां रिगार्डींग दीस STP हांव केन्ना तरी एक 15-20 मिनटाची मिटींग लायता आनी कन्सर्न एका आपयता ड्युरींग द सेशन लायता स्पिकर सर आनी इश्यू रिजॉल्व करता।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.